जो प्लांट जेन्ना हांगा हाडटा तेन्ना आमकां गार्बेज टॅक्स पे ऑफ करचो सांगता लोकांक आमकां घेवचो ना सांगता मागीर जालें कितें आमी एक्चुअली लेटर ऑलरेडी धाडला डीएमए धाडला ते डीएमएन सांगला आमी कितें कॅबिनेट अप्रुवला वतकच मागीर ते आमकां परत आमकां ऑर्डर येतली सो त्या मेरेन आमी कितें आमी स्टॉप करूंक शकना लोकांक कित्याक आमी एक्चुअली आमदाराकूय सांगला आमदारान एक्चुअली सांगलें घेनाका म्हणून लोकां कडेन पण मागीर कितें जालें सीओ कितें म्हणपाक लागला आमकां तशें घेनासतना रावपाक शकना आनी लोकूय कशें आसा लोकांक म्हयन्याक लोक जेन्ना पेमेंट बी जाता लोक त्या टायमार लोकांक संवय जाल्या बाबा तो टॅक्स येवन भरपाचो सो लोकांक आमी ऑलरेडी आमी स्टाफाक सांगून दवरला जे कोण भरपाक येतात तांकां सांगा म्हणून जेन्ना गार्बेज जेन्ना घेवप सुद्दां जाली तर तुमचो आतां घेतिल्लो गार्बेज तो तुमकां रिफंड मेळचो ना म्हणून तरी पूण लोक येवन आपले भरता केस केलो विदाउट परमिशन आमची परमिशन घेनासतना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स काडनासतना एक तो एमएलए फंडांतल्यान तो एक बारीकसो एक प्रोजेक्ट येता संतोशी मध्ये देवळा ती सायडीच्यान सो थंय तो ताणें फक्त हें कितें केलो वेदर आमी आमचे कडेन परमिशन घेतलें काय ना हेच ताणें आमकां विचारिल्लें सो आमी फाल्यां आमी जेईक धाडून थंय इन्स्पेक्ट करपाक लायतले वेदर आनी परमिशन घेतला वो ना जाल्यार आमकां परमिशन घेवपाक मेळटा एप्रिल ते मे म्हयन्यापर्यंत आमी जर कोणें भरलो ना टॅक्स जाल्यार ताका पेनल्टी काय नासता मे सपोज एप्रिलान जुना जर भरपा आयलो जाल्यार ताका पेनल्टी पडटली सो हे फावटी आमी आयज रेजोल्यूशन कशें घेतलें की आमी जे प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडला ते पास जालें ना ताजे खातीर जी पेनल्टी जो आमी घातला तो जुना किंवा मागीर सप्टेंबरा अशी डिफरंट पेनल्टी आशिल्ली ती पेनल्टी सद्या आमी वेव ऑफ करतली पेनल्टी म्हळ्यार भरूं ना तांकां हय सपोज एप्रिला मे पर्यंत कोणें भरना जुना भरपा येता पोर बीन तशें आशिल्लें आमकां जुना जर भरपा आयलो जाल्यार टॅक्स प्लस ताका अमकी 2 म्हयने लेट पूण पेनल्टी आसतली सो ती लेट फी हे फावटी नासतली कित्याक आमची प्रपोजल अजून पर्यंत येवपा म्हणजे लोकांचेर आमी ते भर दिवचे ना तो ओन्ली टॅक्साचे आसतले ताजी पेनल्टी काय नासतली